आतां आमी पळोवया उत्पत्तीचे 42:42 आनी 8 आमी वाजूया. आतां बारकायन आमी थिंगासर आयकोया. जुजेन आपल्याच्या भावांक थिंगा वळखलो, पूण तांणी ताका वळखोंक ना. जुजेन पळय जें सोपोन पडलेलें पळय ताचो उगडास केलो. तांच्या विशीं ताणें पळयलेलें तें. तांकां ताणें म्हणलें, तुमी बेदी आनी त्या देशाची दुर्दशा पळोवंक आयल्यात. ताणें म्हणलें, ना ना चोमया, तुजे चाकोर फकत जेवणाचे वस्तू विकते घेवंक आयल्यात. आमी एकाच बापाचे ते पूत, आमी सारके सारके मनीस. आनी ताणें म्हणलें, तुजे चाकोर बेदी न्हय. ताणें तांकां म्हणलें, ना ना तुमी बेदी जावन आसात. जुजेन म्हणलें, ना तुमी ह्या देशाची दुर्दशा पळोवच्याकूच तुमी हांगासर आयल्यात. आमी 12 जाण भाव आसा आनी काना देशाचे आमी एकाच दादल्याचे आमी पूत अशें ताणें म्हटलें. आनी धाकटो आमचो आमच्या बापायच्या सांगाता आसा आनी एक मरोन गेलो. तेन्ना जुजेन तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां म्हणलां न्हू तुमी खरेंच थिंगासर बेदी म्हूण. आनी ह्या पासत तुमची आतां परिक्षा जातली. फारोवाचे पाठशाळेचे पळय ती सोपत जे मेरेन तुमचो धाकटो भाव हांगासर ये पर्यांत, त्या पर्यांत तुमी हिंगासरल्यान भायर सरचे ना. त्या पर्यांत तुमी एकल्याक थिंगासर धाडल्या उपरांत तुमच्या धाकट्या भावाक घेव सर तुमी हिंगासर बंदखणीन आसतले. आनी सोत ना जाल्यार तुमकां जर खरेंच थिंगासरले बेदी म्हणून समजतले आनी फारोवाची शपथ तुमकां थिंगा बंदखणीन दवरतले. तांकां दवरले. सगळ्याकीन पयले तांणी म्हणलें, आमी जेवणाचे वस्तू घेवंक आयल्या. पूण ताणें म्हणलें, ना तुमी बेदी जावन आसात. अशें निबोर काळजान तो तांचे लागीं वागता. अशें कित्याक 20 वर्सां आदीं ताणें तेंचे लागीं अशेंच केल्लें. तांची पळय खबर घेवच्याक गेलोलो. जुजेन ताका म्हणलें, पूण ताणें म्हणलें, कितें जालां? तूं आमकां पळोवंक आयलाय आनी थिंगा घारा वचोन मागीर आमी कितें करता तें बापायक सांगोंक. 20 वर्सां आदीं पळय तांणी जुजे पासत पळय जो खोण ताणें काडलोलो तो त्याच खोणीन आतां तेच पडले. दुसरें, अन्याय करून पळय ताणें जुजेक थिंगासर त्या होणान घातलोलो. तांणी ताका भायर काडपाक थिंगा विनंती केली पूण ताणें आयकोंक ना. सारकें निबोर काळजाचें तेन्ना तें जागलेलें. हे कोण आसले? ताजे 10 भाव. ताणें कितें केलें? जुजे एकलोच आसलो. ताका ताणीं त्या खोणींत उडयलो. आतां जुजेन थिंगासर इजिप्टान कितें केलें? तुमी पासून ते बेदी जावन आसात. म्हाका हें बरें खबर आसा. हे भाशेन ते 10 लोकांक घेवन गेलो. बंदखणीन घालता. एकलो भायर आसलो आनी 10 भितर आसले. 20 वर्सां आदीं फकत एकलोच भितर आसलो आनी 10 भायर आसले. त्या दिसा पळय ताणें जें रोयलेलें आयज ते थिंगासर वमतात. तुमी जें पातक कोत्ता पळय ताचो परिणाम आसताच. 20 वर्सां आदीं ह्याच लोकांनी जुजेक त्या फोंडांत ताणें घातलेले खरेपणी म्हणल्यार जुजेक ते जिवेशी मारपाक आसले. 30 आनी 7 तुमी वाजयता तुमकां ते गोमोन येतले. पयलो ताचो जीव घेवंक सोदताले. पूण तातूंत एकल्यान म्हणलें, अशें करप म्हणल्यार सारकें न्हय. आमी ताका त्या फोंडांतल्यान काडून ताका आमी विकया. ह्या भाशेन जुदान थंयसर म्हणलेलें. पयले ते जुजेक जिवेशी मारूंक सोदताले पूण आपल्याची राय ताणें बदलली आनी त्या फोंडांतल्यान भायर काडलो. कित्याक ताणें ताका भायर काडलो तुमकां खबर आसा? ताका जिवो दवरच्याकू आनी ताका मागीर विकूंक. आनी जुजेनूय ते 10 जाणांकूय बंदखणीन घालता. ताजेर ताणें मागीर काकलूत केली. त्या 10 लोकांक तो काकलूत कोत्ता. तांचे दोया करून आनी तो ताका त्या बंदखणींतल्यान भायर काडटा आनी तांकां अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराची भें दवरता आनी त्या पासत तुमकां बंदखणींतल्यान हांव काडटा. आतां तुमी चोतरान आयकात. तुमी बेदी म्हणून हें म्हणून तांकां जुजेन जेलीन घातलेलो. तुमी ह्या देशाचे सगळी खबर घेवन आपल्याच्या देशान वचून तुमी सांगतले आनी आमच्या देशाची इबाड करूंक आयल्यात. ह्या भाशेन जुजेन तांकां म्हटलें आनी तांचेर ताणें हें बोगलान घातलें. आनी जरी तर ते आपल्याचो पुरावो दिवंक जायना जाल्यार खरेपणी तांचें जिवीत काबार जावचें. तुमी सोजमली न्हय? त्या दिसा ते 10 जाण जुजेक मारूंक सोदताले पूण आयच्या दिसा ते 10 जाणांचो प्राण त्रासान सांपडला. पयले ते जुजेक जिवेशी मारूंक सोदताले. मागीर ताणें ताची काकलूत केले आनी त्या फोंडांतल्यान ताका भायर काडलो. आनी त्याच भाशेन आतां जुजेनी केलें. तेन्ना हे पळय 10 लोक जेन्ना ते बंदखणीन आसले पळय तेन्ना तिंगा त्रासान आसले पळय तेन्ना तो तांकां काडून भायर सोडटा. 20 वर्सां आदीं पळय ते ताणें पळय जुजेक केलें पळय आतां 20 वर्सां उपरांत जुजे तांकांच कोत्ता. तें कारण तुमी जाणो काय? तांचे सांगाता निबोर काळजाचो वागप म्हणल्यार ताचें कारण एकूच आसलें. तांणी पळय जें पातक केलें पळय तेंच पातक.
तांची फाट कोत्ताली. त्या दिसा तांकां बरोच तांकां सतयतालो आनी ते तांकां अशें केलें कित्याक ते लोक सुदरतले आनी पश्चाताप करतले. पूण त्या दिसा जुझेन तो कोण तो आसलो तो तांकां दाखयनासलो. तो फकत तेंची परिक्षा घेतालो. जरी तो ताणें आपल्या विशीं तांकां पयलें सांगलें जाल्यार सोत कितें पळय तें तांकां गमोन येवचें नासलें. भावानो हांवच तुमचो धाकटो भाव पळय जुझे. आनी ते म्हणजे तूं तो जुझे. आनी ते ताका मागीर वेंग मारपाचे आनी ताका अशें म्हणपाचें तुजे गेल्या उपरांत आमकां जायतें दूख जालें, आमी खूब रडलें, आमकां जायतें दूख थिंगा भोगलें, आमी तुका जायते कोणें सोदलो आनी तुज्या पासो जायते दीस पर्यंत आमी रडत आसले. जुदा पळय एका कोणें सोदूंक गेलो, सिमाव दुसऱ्या कोणें सोदूंक गेलो आनी लेवी पासून त्या पण दुसऱ्या कोणें सोदूंक गेलो. आमी तुका जायते कोणें सोदलो जुझे, पूण तूं खंयचूच आमकां मेळोंक नाय. ह्या भाशेनचें तें नाटक करपाचें आनी ताका फोटी मारपाचे. जोरी जुझेन तांकां सगलें तें सोट सांगपाचें जाल्यार तांचें खरो रूप पळय तो भायर दिसचो नासलो. त्या पासो जुझेन आपल्याचे विशीं तांकां कांयच सांगूंक ना. ताका सगलें तें जाणा जावंक जाय आसलें. आतां तुमी सारकें आयकात, सर्वेस्पर अशेंच करतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो. जरी तो सर्वेस्पर तुज्या मागणेचो जबाब रोखडोच दिता जाल्यार तूं सगळोच म्हणटले सर्वेस्पर कितलो बरो न्हय अशें म्हणटले. जेन्ना पळय तो तुका जबाब दिना तेन्ना तुजें विस्वास केजो दिश्टी पडटा. जें तूं मागताय, जें तूं आशेताय, जें तूं आवडेताय आनी तेन्ना पळय सर्वेस्पर तुका जबाब दिना आनी तेन्ना तुजी पळय ती सोंसणीकाय आनी तुजो पळय जो भावार्थ आसा ओ तूं कितलो गाय कोत्ताय पळय तें सगळें दिश्टी पडटलें. थोडे कोण म्हळ्यार सर्वेस्पर आसा काय ना हांव नोको. आतां काजार जावन 3 वर्सां जालीं पूण आजून पासून भुरगें ना. दुसऱ्यांक सगल्यांक भुरगीं जालीं. पूण सर्वेस्पर म्हजें सांगात तो अशें कित्याक कोत्ता? हें थिंगा सारकें जायना. म्हज्या भावाक भुरगीं आसा, म्हजे भयणीक पासून भुरगीं आसा, पूण म्हाका ना. 3 वर्सां जालीं आतां मागणें करीत आसा. मागणें करून कितें फायदो जालो? हेंच पळय तें सर्वेस्पर परिक्षा घेता. आनी तुमकां सगळें त्या वेळाचेर तो दीत जाल्यार तुमी सगळीं देवाची स्तुती करूंक लागतले काय? जीं कोणाक ते बेसांवां फावो आसा पळय तांकां सर्वेस्पर ती बेसांव दिवंक सोदता. जे कोणाक पळय फावो न्हू पळय तांकां जरी तर बेसांव दीत तांकां तर फावोर करीत आनी तांकां उंचले पदवे दरीत. तांकां पळय ते फावो न्हय पूण ते अधिकार घेवन ते सगळें आसा थिंगासर ते पिड्यार करतले. जे कोणाक कार चलोवंक जायना पळय तांकां तूं कार दिवन पळय तूं मागीर. पूण तांकांच न्हय दुसऱ्यांच्या जिविताक पासून थिंगासर भिरांत. त्या पासो तांकां कार दिवचे पयलीं तांकां ड्रायव्हिंग येता वो ना तें तुमी खबर काडूंची. त्या पासो ड्रायव्हिंग स्कूल तयार केला. त्या पासो तांकां लायसन दिवचे पयलीं तांकां टेस्ट करून ते पळयतात. पयलें ते एग्जामीन पास जावंक जाय, टेस्ट ड्रायव्हान पास जावंक जाय, तेज्या उपरांतूच तांकां लायसन दिता. आतां तुमी सांगात ते आयकात. सर्वेस्पर तुमचेर कुरपा दिवंक सोदता, सर्वेस्पर तुमचेर बेसांवां दिवंक सोदता जाल्यार तुमी आयकात. आनी तुमचे बाबतींत पळय सर्वेस्पराचो जो उद्देश आसा आनी जरी तर तो उद्देश पळय तो पुरो जावंक जाय जाल्यार तुमी सर्वेस्पराचेर भावार्थ थिंगा दाखोवंक पडटलो. तुमकां बऱ्या भाशेन आनी पवित्रपणान तुमचें जिवीत तुमी सारूंकूच जाय आनी त्या पासो सर्वेस्पर तुमची परिक्षा घेता. जुझेक एकदम खबर आसली ते 20 वर्सां आदीं ते सारके वायट जिवीत जियेताले म्हूण. तांचे भितर कितें बदल येयला वो ना तें पळोवंक सोदतालो. आनी सर्वेस्परूय पळोवंक सोदता आनी तुमकांय तें सगलें तो दिवंक आवडेता. आनी खरेपणीं जरी तर तुमचे भितर बदल येयला जाल्यार सर्वेस्पर तुमकां बेसांव दितलो. तुमचे भितर बदल येवचो, तुमचोच तुमी पुरावो दिवचो आनी ह्या पासो सर्वेस्पर तुमची तपासणी घेतलो. आनी तपासणी घेवप म्हणल्यार तुमची परिक्षा थिंगा जातली. तुमी क्लासीन तुमचे टिचरी कडेन कितें विचारता जाल्यार तुमच्या प्रश्नाचो जबाब ती तुका दितलीच. कित्याक ती तुमची टिचर. तुमी जे प्रश्न करता, तुमी जे क्वेश्चन करता ताचो जबाब ती तुका दितलीच. तुमचे दरेक डावट ती क्लियर करता. पूण आतां तुमी पळयात परिक्षाचे वेळार ती टिचर सगळ्या स्टुडंटां मुखार त्या क्लासीन आनी ते तुमच्या मुखार आसा जाल्यार तुमी म्हणटा टिचर आनी तुमी ते 5 क्वेश्चन जबाब मागीत ती तुका जबाब दितली काय ना. आनी ती सुरू आसा पळय ते ABC हुंचे काय मागीर टिचर आनी तूं ताका विचारता ते तुका सांगतली काय ना. थिंगा वयतली ती. तुका नाका कितें हांव पास जालो अशें तूं म्हणटलें काय? हांव मुखार वचप तुका पसंद ना अशें विचारतलोय? हांव परिक्षेन पास जावंक ना म्हणून तूं म्हाका जबाब दी टिचर. तुमकां पळोवन
ती आसोन वयतली तुका ती कांय जबाब दिवचे ना. तूं आतां कित्याक उगी आसा तरी तूं उगी रावत जाल्यार फेल जातलो. ह्या भाशेन तूं कितले पाटी विचार जाल्यार ती तुका जबाब दिवची ना, कित्याक हो वेळ तुजे परिक्षेचो. परिक्षाच्या वेळार एग्जामिनर उगीच रावतात. परीक्षा करतना तेन्ना खबर कमता तुवें सारकें स्वतान आनी बऱ्या भाशेन लिसांव केला काय. ह्या परीक्षेन तुमी पास जातलीं वा तुमी फेल जातलीं. तुमी ती परीक्षा केल्या उपरांत तें गोमोन येतलें तुमी टायमपास खरें केला वा सारकें शिकल्या काय. ती परीक्षा दिल्या उपरांत तें गोमोन येतलें. केन्ना तुमी आतां मागणें करता सर्वेस्परा कडेन कितें मागतात आनी सर्वेस्पर थिंगा उगी आसा काय, आनी तूं रडत आसाय आनी सर्वेस्परा कडेन मागताय पूण थिंगासर जबाब येना जाल्यार तूं चोत्रायन हांव कितें सांगता तें आयक. तो तुमची परीक्षा घेता आनी जरी तर तुमी त्या परीक्षेन बरे भाशेन पास जायत जाल्यार तोच सर्वेस्पर भरपूर तुमकां बेसांवां दितलो आनी त्या पासो तो सर्वेस्पर तुमची परीक्षा घेता. खंयच्या एका वाटेन तुमी वयता आसतना आनी थिंगासर तुमी एक लाकडाची बोंगसाय पळयतात. ती लाकडाची बोंगसाय तुमी देखतात आनी त्या लाकडाचे बोंगसायन तुमी आतां पळय जाल्यार थिंगासर ती लाकडां थिंगा भायर दवरलेलीं आसात आनी थिंगा उदकाचे टांकी बसून आसात आनी ते सगळीं लाकडां आसात तीं आनी ते उदकाचे टांकयेन घालतात. थोडीं पळय लाकडां आसा पळय तीं भायर आसा, थोडीं लाकडांक ते वतान सुकयतात आनी थोडीं लाकडां त्या उदकानूच आसतात. जरी तुमी बारकायेन तर पळयत जाल्यार जेन्ना पळय तुमी तुमचें दाराक खी घालता पळय, दाराक पळय ती खी लायतात पळय तुमी दर एक म्हयन्यान पळय ते गोरमेच्या म्हयन्यान थोडयेन तुमी तो उपयोग करता आनी ते दार वणटो पळय तो रोखडोच थिंगासर चलता. ती खी रोखडीच लागता. पूण केन्ना केन्ना असले म्हयने आसता पळय थोडे फावटी पळय ती खी ती सारकी लागता, थोडे फावटी लागोना. ते दाराक मातशें उखलचें पडटा ती खी लावच्याक. ती फी कित्याक लागोना, कित्याक तें दार आतां मातशें चोडोन आयलां. तें आतां म्हयनो बदलला म्हणून पळय थिंगासर केन्ना केन्ना तें दार सारकें लागोना, तें दार सारकें काम करना. ताजें कारण पळय कितें तें पळय तें दाराचें पळय तो म्हयनो आसा तो सारको म्हयनो न्हय. दर एक म्हयन्यान ताजें पळय बऱ्या भाशेन काम करूंक जाय. म्हणल्यार दर एक म्हयन्यान जरी तर तें दार सारकें काम करिना म्हणजे त्या लाकडाची पळय ती क्वॉलिटी सारकी ना पळय त्या पासतूच तें काम करिना आनी बेगीनूच पिड्यार जाता. तुमकां सजमिका मेवली. पळय जे पळय वांशे पळय ते वांशे आसले पळय ते आमी उदकान घातलेले ताजे उपरांत मागीर ते भायर दवरले आनी वतांनी दवरल्या, मागीर पावसान तांकां बरें भिजयल्या आनी थोडींनी दवरल्या ते सारके बागोवंक. पळय जीं लाकडां पळय हे सगळे टेस्टांतल्यान पासार जाता. खोडे वत ओ ते पावस आनी तोणयेन असले दुसरे दुसरे म्हयन्यांतल्यान पासार जावन जेन्ना पळय हे सगळे परिक्षेंतल्यान पासार जाल्या उपरांत हे अशे सगळे टेस्टांतल्यान पासार जावन तेजे उपरांत तांकां ते सारके कातोतात आनी सारको शेप तांकां दिता. म्हटल्यार ह्या लाकडाची ह्या भाशेन परीक्षा जाल्या उपरांत तातूंतल्यान मागीर जायते वस्तू कोत्तात, बेड कोत्तात आनी कोदोली कोत्तात आनी उपरांत तांचे दारवोंटे कोत्तात आनी ते कसले सिजन जावं मागीर तो आपल्याचो आकार बदलिना. बऱ्या भाशेन आसता तो बेगीन पिड्यार जायना, बरी सर्वीस दिता. ताजें कारण कितें जावन आसा हेंच ताजें कारण. दर एक सिजनान तें पासार जाला, दर एक परिक्षांतल्यान तें पासार जाल्लें आसा. त्या परिक्षेन पास जाला. आयज तूं सारको सुकलोलो आसाय अशें तुका दिसता काय, वो तूं चड वोलो जालाय अशें तुका दिसता काय, वो तोणयेन तूं सारको कापताय ह्या भाशेन तुका दिसता काय. सर्वेस्पर म्हाका असले परिस्थितीन कित्याक पासार जावंक सोदताय अशें तूं चिंताय काय. तूं प्रॉब्लमांतल्यान पासार जायत आसाय काय. तूं पयशांचे बाबतींत त्रासान आसा आनी थिंगासर फोडफोडटाय काय. तुजे फामिलीचे प्रॉब्लमान तूं फोडफोडटाय काय. हो सर्वेस्पर तुजे लागीं उलयना पूण त्या पासत आनी ह्या भाशेन तूं चिंताय काय जाल्यार आयकात म्हज्या भावा भयणानो, हें सगळें पळय तें सर्वेस्पर ह्या पासत करिना तुका पिड्यार करपाक वा तुजो सारको नाश जावचे खातीर ना. तो तुका उंचल्या पावंडेर तो व्हरोंक सोदता. तुका तो सगळ्या लोकांक बेसांव करूंक सोदता. ती कसलीय परिस्थिती जावं ओ कसलेंय तें वातावरण जावं तुका थीर दवरून तुका जिवीत दिवपाक सर्वेस्पर तुका ह्या परिस्थितींत तो पासार कोत्ता.
हांव मागता तूं हें विसरो नाकाय. त्या दिसा जुझेन आपल्या विशीं तांकां रोखडेंच सांगूंक ना. तो तांकां आनीक आदार दिवंक सोदतालो. तो उगी आसलो, निबोर काळजाचो आसलो, तो तांचो मोग करिनासलो काय? ना, तो कोत्तालो, पूण तो तांची परिक्षा घेतालो. हे लोक दुकोल पडला म्हणून आतां बियो विकते घेवपाक मातशी आयल्यात. घोडयेक तांचे भितर खरेंच बदल जाला जायत. 10 साक कितें, हांव तांकां 10 पिळगी पर्यंत तांचीं भुरगीं, तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं सुसेगाद तीं जेवच्याक तितलो अधिकार म्हाका सर्वेस्परान दिल्लो आसा. पूण ही बेसांवां तांकां मेळचे खातीर तांकां परिक्षेन पास जावचीं. आनी हांव म्हजी ओळख तो तांकां पयलीं तर दीत जाल्यार नाटक करूंक लागतले. जेन्ना पळय हांव तांकां तर तें पयलें बेसांव दीत जाल्यार ते सगळे थिंगासर पिड्यार कोत्तले. बारकायन आयकात, म्हजे भावा आनी भयणांनो, तुमचे ओतमीकायेन आनी पवित्रपणान तुमचें जिवीत तुमी सारिना जाल्यार, जरी तुमचें जिवीत तुमी सारके भाशेन जियेना जाल्यार, घोव बायलां भितर सारको संबंद ना. दर एका वेळाचेर एकामेकाक तुमी फटयतात आनी फकत एकामेकाक फटी मारीत जाल्यार तुमकां देव कसो बेसांवान बोत्तलो? कसो काय तुमकां मुखार व्हरतलो? जरी सर्वेस्पर तुमकां बेसांवां दीत आनी तुमी वायट कामां करीता जाल्यार सर्वेस्पराचें नांवूच थंयसर पिड्यार जायत रावतलें. तुमी मागणें करता, तुमी बायबल वाचता, पूण हें सगळें कितें अशें विचारतले. सकाळचें तुजें उलोवप दुसरें, दनपारचें उलोवप तें दुसरें, आनी रातचें तुमचें उलोवप दुसरें, आनी तुमची वागणूक सारकी ना जाल्यार तुका लोक पळोवन कितें म्हणटा जाणा तुमी? सर्वेस्पराचो अपमान जातलो. तुजी जीब तो सारकी ना जाल्यार, जरी तुजें नदर सारकी ना जाल्यार, तुजें चिंतप सारकें ना जाल्यार, तुजी वागणूक सारकी ना जाल्यार, तूं उलयता पळय तें सारकें ना, तूं फोटोवन तो तूं जोडटाय, तुजी फामिलीची कुयदाद तूं घेयनाय, आनी तरी आसतना तूं आशेताय सर्वेस्पर तुका बेसांवान बोडचो? तो सर्वेस्पर म्हणटा, बरें आसा, हांव तुका तर बेसांव दिता, पूण ती बेसांवां तुजें सामान दवरूंक जातली काय? जरी हांव तुका एक काम दीत पळय ती तूं सारकी करचो ना, कित्याक तूं तुजें तें ओत्मीक रुपान तूं थिंगासर सारको नाय. तूं जें मागताय, तुका तें जाय पळय, ताजेकीन व्हड हांव तुका दिवपाक तयार आसा, पूण तूं तें घेवच्याक तयार नाय. त्या पासत ओगोत जाता. तुमी बेदी ह्या भाशेन म्हणटा. ना, आमी बेदी न्हूय. ना, तुमी बेदी. ना, आमच्या दोनया. ना, म्हाका बोरवोसो ना. तेन्ना ते 10 भावांक जेलीन घालता. पयलीं तांणी ताका पळय फळान घातलेलो. 20 वर्सां आदीं 10 लोक भायर आसले आनी एक फळान आसलो. फ्लॅशबॅक. आतां सगळेंच परतें जालें. 20 वर्सां आदीं ताणें तांकां केलें, आतां 20 वर्सां आदीं ताणें तांकां केलां. हें पासून तुमकां म्हणटा. तुमी फटोव नाकात सर्वेस्पर बेश्टोस म्हणून. मनीस पळय जें कितें रोयता तें तो ओंपता. आयक गो सुने, आयज तुजे सासू मांयक तूं दूख दीत आसा काय? जावया आयक, तूं तुज्या सासूपायक आनी ताचे फामिलेक तूं त्रास दिताय काय? मातशें आयक, फाल्यां दिसा तुकाय कोण तरी तुकाय स्वता येतलो. आयज पळय जें तुमी बी रोयतात, 20 वर्सां उपरांत तुका तें वोंपचें पडटलें. तेन्ना तुका सुजमिका मेळटली. तुजो जावय तुजे लागीं मागतलो, म्हाका कार जाय, म्हाका बायक जाय, म्हाका घर जाय अशें म्हणटलो. आरे तूंय म्हज्याच भाशेन एक खोटो मनीसूच. हांवेंनूय म्हज्या सासूपायक ह्याच भाशेन रडयलो. आयक सुने, जरी तर तूं तुजे सासू मांयक तिका त्रास करता, दूख दिताय, तूं तिका दूख दिताय जाल्यार फाल्यां पासून तुज्या सांगात अशेंच घडोवन येतलें. सगळें रिवर्स जातलें. आयज जें कितें तुमी करतात, फाल्यां तुमच्या सांगाता तशेंच घडटलें. तुमी बरे भाशेन जिवीत सारात. तुमचे शिर्वीस, तुमचें काम, तुमच्या वेपारान तुमी जें कितें काम करतात पळय तें बरें खरेपणीन स्वतान तुमी थिंगा करचें. एक बापूय आपल्याच्या पुताक आनी आपल्याच्या सोयऱ्यांक घेवन म्हाजेशी आयलो. ते आतां म्हाजेशी उलयले आनी ताजे उपरांत ते दोगी आपल्याचे कारा कोडें गेले आनी तेजे उपरांत ते दोगांचे मदें आनी कितें तरी थिंगा झगडीं जाली आनी ताच्या पुतान आपल्या बापायचेर हात उखल्लो आनी तो बापूय थिंगासर पळोवन सारको भियेलो. हें हांवें पळयतूच हांव रोखडोच त्या पुताशी गेलो आनी ताका आडायलो. पुता, तूं तुज्याच बापायचे हात उखलता अशें हांवें तांकां म्हटलें. ताणें म्हणलें, ना, ताची चूक न्हू. ताची चूक न्हू, तूं कितें म्हणटाय?
एक पूत आपल्याच्या बापाचे हात उखलता हें तूं म्हाका सांग. ही ताजी चूक न्हू जाल्यार हें कितें? वो जेन्ना आपल्याचो हात उखलतालो तेन्ना म्हाका गोमोन आयलें. 25 वर्सां पयलीं हांवेंनी अशेंच केल्लें. हें तूं कितें म्हणटाय? वय हांवेंनी म्हज्या बापाचेर हात उखललो. 25 वर्सां उपरांत आतां म्हजो पुतूय म्हाका अशेंच कोत्ता. हें खंय पासून वयतलें, खंय पासून पावतलें तुमी सांगात. ज्या दिसा तुवें तें पातक केलें ताचो परिणाम आयज तुका भोगचो पडटलो. तुजें पातक तुका तें सोडचें ना. म्हज्या भावा भयणांनो, तुमी चोतरान आयका, जरी तर तुमी तुमच्या आवय बापायक आयज रडयतात, एक दीस येतलो पळय ह्याच भाशेन तुमचीं भुरगीं तुका तशीं रडयतलीं. ज्या भाशेन तुमी तुमच्या आवय बापायक फोटी मारले ते भाशेन तुमचीं भुरगीं तुमकांय फोटी मारतले. तुमी जरी तर पयशे चोरल्यात तेवूय तशींच कोत्तलीं. त्या दिसा तुमी दुखी जातलीं. त्या दिसा तुमी रडटलीं. मागीर हें सगळें करून कितें फायदो? ना हांव आतां बरे भाशेन जिवीत जेयतलो हें सगळें म्हणून मागीर पुत सारकें जातलें काय? ना, जें तुवें केल्लें आसा पळय तें सगळें जाल्लें आतां. तुवें तुज्या आवय बापायक त्रास दिले, तुवें ताका थिंगासर दूख दिल्या. आतां तूं व्हड जालाय, तुजें काजार जालाय आनी आतां तूं हें सगळें चिंतून कितें थिंगासर? कितें फायदो? वर्त्या पवित्र सर्वेश्वरा बापा, तूं आयज तुमच्या उतरांतल्यान आमचे लागीं सारको उलयलाय. जायतें तुवें आमकां ह्या वेळाचेर आमकां तुवें दाखयलाय. आमच्या ओत्मीक जिविताक जें आमकां गरज, आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या फामिली पासत जें आमकां गरज आसा, जें सगळें आमकां गरज आसा पळय तें सगळें तुवें आमकां सांगलाय. सगळें सारकें करता म्हूण तुका दिन वाचता हांव. आनी जरी तर आमी परिक्षेंतल्यान वचना जाल्यार आमी पवित्र जावचीं नान. जरी आमकां पवित्र करिना जाल्यार आमी स्वर्गार पावचीं नान. तुजेशी आमी येवचीं नान. आयज जी कोण बापा उतर आयकोन जी पश्चाताप करता, आपल्याची चूक पळय ती मानून घेता, जे लोक आसात ते आपल्याचें बोगसोणें तुजे लागीं मागता आनी हो बदल ती आशेतात. आनी जरी ती आपली पातकाचे पळय ते पश्चाताप करतात आनी थिंगासर ती रडटा जाल्यार तूं तांकां बोगसोणें दी बापा. आनी जरी तर ते पवित्रपणान जे सारीत तर तूं तांकां बोगसोणें दितलोय. तूं बेसांव दिवच्याक सारको तयार आसाय. बापा, तूं आमचें जिवीत सुदराय म्हज्या बापा. जी मागणें करता ती सगळ्या लोकांक हात लाय. ज्या 10 लोकांनी पळय ज्या भाशेन पश्चाताप केलो, जुजेच्या 10 भावांनी पश्चाताप केलोलो, जुजे फळ ह्या पासतूच तांची वाट पळयत आसलोलो. तो तांचे भितर एक बदल पळोवंक सोदतालो. आनी आयज पळय जी पश्चाताप करता तांकां पळोवन ह्याच भाशेन तूं म्हणटाय बापा, ह्या दिसाची हांव वाट पळयत आसलो. तुजे भितर बदल जावंक, तुजें पश्चाताप करप ह्या दिसाची हांव वाट पळयत आसलो. हें पळोवन तूं खुशालकाय जातलें बापा. आनी भरपूर तूं तांकां बेसांवां दितलोय. आनी तांकां तूं हें सगळें बेसांवांचें तूं तांकां फावो करतलोय. जें तीं मागतात आनी जें तीं आवडटात तांचेकीन सुबेज तूं तांकां दितलोय. जे सगळे विश्वास दवरतात, पश्चाताप करतात, ते सगळ्या लोकांचेर तुजे बेसांवां तूं दिवूय. तुजो मोग ती जाणा जावच्याक तांचेर कृपा कर. आमचे मागण्यांचो जबाब दी आनी वेग्यानूच बरे दीस पळोवच्याक तूं आमकां आदार कर. सगळ्या लोकांचें तूं मागणें आयक, तूं तांकां मानून घे. सैतानाच्या ब्लॅकमेलांतल्यान आमकां सोडय. सगळ्यांक आमकां तूं तीर्थ कर. तुजे भुरगीं कशें आमकां जिवपाक तूं आदार कर. तुजे ती कृपा आमचे देवूय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.